जी मिटींग जाली आज 10:30 सुरू जाली आणि आज मेन जे इश्यू आशिल्लो हांव ते सांगता. मेन इश्यू आशिल्लो ते रिगार्डींग जे रिप्रेजेंटेशन आयलें रिगार्डींग ट्रेड लायसन्स मागीर सॅनिटेशन फीज जे वाडयल्ले ते ते तेंची मागणी आशिल्ली की कमी करचे. थोडे 5,000 जाल्ले 500चे 5,000 जाल्ले मागीर थोडे 3,000 जाल्ले. सो थोडे क्लिनिक्स आसा डेंटल क्लिनीक आसा पॅथॉलॉजी आसा ज्वेलरी शॉप आसा बाकीचे शॉप्स आसा तेंचे मागणी ते कमी करचे. सो आमी आतां कावन्सील मिटिंगेन ते डिस्कस केलें. आतां डिस्कस करून आमी डिस्कस करतकीच आमी ठरयलें की आनी इमिजिएटली एक मिटींग आपोवपाचें इमिजिएटली आनी तेजेर फायनल डिसिजन घेवपाचें. कित्याक कंपेर्ड टू अदर कावन्सील जे आसा जशें आसा हांगा आसा म्हापसा आसा कुडचड्यार आसा थंय फीज हायर आसा आमचे पेक्षा. सो आमी एक मीड खंय तरी येवन आमी ते डिस्कस केलें की डिस्कशन जालें आमचें की आमी फायनल कन्क्लुजन इमिजिएटली एक मिटींग आपोवन ते ट्रेड लायसन्स कमी करपा खातीर तें फायनल डिसिजन घेतलें. सो आमी एक पॉजिटिवली वता की आमी ट्रेड लायसन्स आमी डिसायड करतले की कमी करपाक आमी डिसिजन घेतलें. आमी फुडले आतां ट्रेड लायसन्स वेगवेगळे प्रमाणे आसा ज्वेलरी शॉप त्या प्रमाणे ज्वेलरी शॉप आसा मागीर पॅथॉलॉजी आसा तेंकां थोडे फार्मासी आसा ते 5,000 500 5,000 जाले. सो तेन्ना केल्ली ती 5,000 जाल्ली. सो ते खूब एक्झिबिलंट म्हणटा वर्सा खातीर. सो ते आमी कमी करपाक एक डिसिजन चालू आशिल्लें ते आज तें बोलें आनी एक मिटींग आपोवया तेजें कावन्सिलान डिसायड केलें की आनी एक मिटींग आपोवया आनी ती कमी करुया अशी पॉजिटीव जाला पूण कितली करुया तेजी आमी इमिजिएटली मिटींग आपयल्या तें डिसिजन फायनल. सोपो टॅक्सा बद्दल कितें जालां? सोपो टॅक्साचें आमी आतां ठरयलां की आमी इमिजिएटली ऑप्शन करून तेजें टेंडर करतले. इमिजिएटली करतले आतां आमी पयलीं आमी ते आमचे टेंडरी म्युनिसिपल डिपार्टमेंटाक दिताले. आतां ते आमी ठरयलां की आमी ऑप्शन करून टेंडर करून करतले कित्याक आमकां चड आमकां सादारण केन्नाशें जातलें तुमचें? नाही इमिजिएटली करता आमी आतां विच डॉक्युमेंट्स सगळे आमी रेडी थंय करपाक जाय टेंडर डॉक्युमेंट ऑप्शन करतले ऑप्शन करतले. सो इमिजिएटली जातले थोडे दीस वतले थोडे दीस चड ना आनी ते इमिजिएटली आमी फॉलोअप करून करतले. आनी दुसरो मेन आमी घेतला तो जी 16 फ्लॅट जे म्युनिसिपालिटीचे क्वॉर्टर्स आसा शांतीनगरान ते सामकें कंडिशन जे आतां कशें शास्त्रीवाल आशिल्ले तेंचे कंडिशन कशें आसा ती 50 वर्सांची बिल्डींग तेजो रिपोर्ट आयिल्लो आसा ती अनसेफ आनी ती खूब इश्यू आसा. सो ती सुद्दां आमी डिसिजन घेतला की तांकां आपोवन तेंचे कडेन थोडे एक 12 कितें अलॉट जाला दिसता रावतात कितले रावतात ते 12 कितें आसा ते फ्लॅट. सो एक्झॅक्ट तुमकां सांगता पूण 12 आसा ते रफली अशें आसा 12 आसा ते. सो तांकां सगळ्याक रिहेबिलिटेट करून ती बिल्डींग आमी नवें हें करपाक आमी ते आज कावन्सिलान डिसिजन घेतलें. सो तांकां आतां उलोवचें पडलें तांचे कडेन आनी ते आमी डिसिजन घेतलें. सो ती खूब ओल्ड बिल्डींग आसा ती सो ते असं खूप आम्ही इमिजिएटली ते आज कावन्सिलान घेतले. ते एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आशिल्लो. आनी दुसरो आशिल्लो तो बल्क ग्रांट काल जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर अर्बन डेव्हलपमेंट विश्वजी कडेन आयिल्ले तेन्ना हांवें तो विशय म्हणलो की आमकां ऑक्ट्रॉय ना. सो ऑक्ट्रॉय ना जाल्ल्या कारणान आमकां समज गव्हर्मेंटान बल्क ग्रांट दिले जाल्यार आमकां खूब ताजो म्युनिसिपालिटीक फायदो जातलो. त्याच्या खातीर तो एक आमी कावन्सिलाक आमी रेजोल्युशन घेतलो आनी ते आमी पयलीं डेव्हलप जावन घेतले. ना शॉर्ट फंड असो न्ही शॉर्ट असो न्ही आमकां एक पयलीं ऑक्ट्रॉय येतालो पयलीं तो म्हाका एक्झॅक्ट हांव तुमकां सांगता पयलीं खूब पयलीं येतालो तो खूब वर्सांनी बंद उरलो. पेट्रोल पंपाचेर आमी येतालो तो बंद कितलो आतां म्हाका हांव तुमकां सांगता एक्झॅक्टली पूण म्हाका रफली खबर ना पूण ते हांव घेता आनी तुमकां सांगता. पूण तो सबस्टेन्शियल आशिल्लो आमकां तो सॅलरी सुद्दां घालपाक आनी डेव्हलपमेंट बऱ्या पडटलें. आनी डिफेन्साक कितें जालां डिफेन्साक एक लेटर केलें की आमचें लीज तेणी कंटिन्यू करपाचें. क्रांती मैदान जें आसा थंय लीज कंटिन्यू करपाक तुमी 3 वर्सां तेणी वाडोवची 2024 पर्यंत 22 ते 24 तेणें एक लेटर केला. पूण आनी ते आमकां 6 लाख कितें भरपाचें आसा तेंचे ना डिफेन्सान भरपाचें हय ते रेंट भरपाचें आसा ते तेणें भरूं ना. सो अरावंड 6 lakhs रफली 6 lakhs कितें आसा ते फिगर तो आमी डिसायड केलें की ते पयलीं भरूं न्ही आनी मागीर ते भरतकीच आमी डिसायड करतले इमिजिएटली मिटिंगेक की कितले वर्सांचे जाय की तेणे पयलीं ते पयशे भरपाक जाय ते लीज जाय तेणी भरूं ना ते भरतकीच आमी इमिजिएटली ते डिसिजन घेतली नेक्स्ट मिटींग.